नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिन आणि येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। वेंचणूक आचारसंहिता उल्लंघन प्रकरणा वेल्यान दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुनावणेक हाजीर रावपाक पावले ना। फुडल्या सुनावणेक हाजीर रावपाचे म्हापशा सत्र न्यायालयाचे निर्देश। फुडली सुनावणी 5 जानेरा मेरेन तहकूब। पर्यटकांक रेल्वे स्टेशनार सोडपाक वतना सरमानस फेरी धक्क्यार घडली दुर्दैवी घडणूक। कार उदकान गेल्ल्यान ड्रायव्हराक दुर्दैवी मरण। तळाव्यांनी गोवा बायले सयत चल्याक वाटयलो। उत्तराखंड उत्तर काशीन बोगद्यांत आडकल्ल्या कामगारांक भायर काडपाक येस। भायर काडना फुडें एक करून 10 अँब्युलन्सीन सोमतेच वेले हॉस्पिटलांत। सगळे कामगार सुरक्षीत 17 दीस आडकल्ले बोगद्यांत। बायच्या उदकांत पेट्रोल मिक्स जाल्ल्यान लोकांनी 3 म्हयने बायचें उदक वापरचें न्ही। मंत्री मोविनाचो लोकांक सल्लो। पर्यावरण संवेदनशील तळ्यांत शेत करप ही गुन्यांवकारी घडणूक। जैवविविधतायेचेर जावं येता परिणाम। दोशींचेर पोलीस कारवाय करतले। सांताक्रूज पंचायतीन दिल्या शिटकावणी। 54व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची रंग्याळी समाप्ती। एंडलेस बॉर्डर चित्रपटाक बांगरा मयूर इनाम। मायकल डगलसाक सत्यजीत रे जिणे गौरव। जाल्यार पंचायत सीझन 2 बेस्ट वेब सिरीज पुरस्कार। आता खबरो विस्तारांत। वेंचणूक आचारसंहिता उल्लंघन प्रकरणा वेल्यान म्हापशें सत्र न्यायालयान दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाक बेरेस्तारा हाजीर रावपाचे निर्देश दिल्ले। मात ते कांय कारणांक लागून कोर्टांत हाजीर रावपाक शकचे नात अशी बाजू ॲडव्होकेट सुरेल तिळवे हांणी मांडली। देखून न्यायालयान मुख्यमंत्री केजरीवालाक फुडल्या सुनावणेक हाजीर रावपाचे निर्देश दिल्या। ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 5 जानेर 2024 मेरेन तहकूब केल्या। केजरीवालचे मॅटर आशिल्ले तांकां समन्स इश्यू केला, कितें जालें कोर्टात? तांकां कालूच आमच्या ऑफिसान थंय समन्स मेळ्ळो त्यांच्या ऑफिसान, पार्टी ऑफिसान। सो सांज पर्यंत तांकां मेळ्ळो आनी इतले शॉर्ट नोटिसाचेर तांकां हांगा येवप शक्य जालें ना। आज हियरिंगाक आमी मेमो ऑफ एपियरन्स फायल केला आनी एक्झेम्पशन फायल केला की आज ते पावपाक शकना म्हणून। आनी आतां नेक्स्ट डेट दिल्या ती 5 जानेवारी सकाळची। त्या दिसा तांकां पर्सनल बॉन्ड आनी श्युरिटी, लोकल श्युरिटी फर्निश करून सांगले ऑफ 10,000 अमाउंटाची। आनी तेजे मुखार मागीर चार्जशीट कॉपी मेळटली आनी तेजे मुखार आमी कितें करपाचें तें पळयतले। एक्झॅक्टली मॅटर कितें आसा एक्झॅक्टली तो? 2017 जे इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना म्हापसा एक जाहीर सभा जाल्ली, थंय तेंच्यांनी स्पीच दिल्ली आनी त्या स्पिची वयल्यान जे आरओ आशिल्ले हांगासरले तांच्यांनी तांचेर कंप्लेन फायल केल्ली की हे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट करता म्हणून। आनी तीच मॅटर ही आतां तांकां समन्स सर्व जाला। सारमानस पिळगांव फेरी धक्क्याचे ड्रायव्हरान वॅगनर कार सरळ उदकान घाल्ल्यान धबधबो वाठारांतल्या यतीन मयेकार ह्या तरणाट्याक मरण आयले। मात कारींत आशिल्ल्या 3 जाणांक वाटोवपाक थळाव्यांक येस आयले। दिवचल पुलिसांनी अपघाताचो पंचनामो केलो। मंगळारा सांजेर सारमानस पिळगांव फेरी धक्क्यार दुर्दैवी घडणूक घडली। यतीन मयेकार हो वॅगनर गाडी घेवन मुंबयच्या एका फामिलीक करमळे रेल्वे स्टेशनार सोडपाक वतालो। जेन्ना गाडी सारमानस फेरी धक्क्यार पावली तेन्ना ड्रायव्हराक काळजाचो आताक आयिल्ल्यान ताचे गाडये वयले नियंत्रण सुटले आनी गाडी सरळ उदकांत गेली। हातून कार चलोवप्याक दुर्दैवी मरण आयले, जाल्यार कारीत आशिल्ल्या 3 जाणांक वाटोवपाक थळाव्यांक येस आयले। मजगती ह्या घडणुकेक लागून सारमानस ते सांत इस्तेव फेरी बंद पडली। फेरी धक्क्या खाला गाडी आशिल्ल्यान फेरी व्हरपाक मेळनाशिल्ली। कांय वेळा उपरांत दिवचलच्या उजो पालोवपी दळान गाडी भायर काडल्या उपरांत फेरी सेवा सुरू जाली। सारमानस फेरी धक्क्याचेर मंगळारा सांजे घडिल्ले एके दुर्दैवी घडणुकेत मरण आयिल्ल्या कार चालक तरणाट्याचें नांव यतीन मयेकर अशें आसा। हो कार चालक तरणाटो दिवचल शारांतल्या धबधबो वाठारांत रावपी आशिल्लो। हे दुर्दैवी घडणुकेत मुंबयची एक फॅमिली मात नशिबान वाटावली। हे फॅमिली मदीं घोव, ताची घरकान्न आनी 12 वर्सां पिरायेच्या चल्याचो आस्पाव आशिल्लो। मेळिल्ले खबरे प्रमाण मुंबय रावपी अमित कोरगांवकर, ताची घरकान्न आनी तांचो 12 वर्सां पिरायेचो चलो मेळून 3 जाणां एके कार्यावळी निमतान गोंयांत आयिल्ले। काल मंगळारा सांजे मुंबय वचपाक भाड्याचे कारींतल्यान ती करमळे रेल्वे स्टेशनाचेर वताली। मयेच्यान सारमानस मार्गान वतना वाटेत सारमानस हांगासर फेरीबोट लागता।
हे फेरीबोटीची वाट पळोवपा खातीर कार फेरी धक्क्याचेर उबी आशिल्ली. अचकीत कार सरळ मांडवी न्हंयच्या पात्रात देंवली. ही कार मांडवी न्हंयच्या पात्रात नेमकी कशी देंवली तें कळूंक ना, पण घडणूक स्थळार वयल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कार चालकाक अस्वस्थ दिसपाक लागले आनी ताचें नियंत्रण गेल्ल्यान कार न्हंयेत देंवल्या अशें कळटा. हे घडणुकेंत कार चालकाक आगताक मरण आयलें. जाल्यार बोवाळ जाले उपरांत थळाव्या लोकांनी धांवपळ करून कारीत आशिल्ल्या तिगांकूय सुखरूप भायर काडली. हे घडणुकेची म्हायती मेळटकीच दिवचलचे पुलीस आनी उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक स्थळार पावले. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी थळाव्या लोकांचे मजतीन सुमार 1-1.5 वर सुमार मेहनत घेवन उदकांत देंविल्ली कार भायर काडली. ह्या प्रकरणाचो दिवचल पुलीस फुडलो तपास करतात. ह्या घडणुकेक लागून मात दिवचल शारांत लोक हळहळ व्यक्त करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव तुकाराम सावंत. उत्तराखंड उत्तर काशी बोगद्यांत अडकल्ल्या 41 कामगारांक 17 दिसां उपरांत सुरक्षीत भायर काडपाक येस आयले. 12 नोव्हेंबराक बोगद्याचो भाग कोसळिल्लो. तेन्ना सावन हे कामगार थंय अडकल्ले. वेगवेगळी मशिनां रेस्क्यू टिमी ह्या कामांत आशिल्ली. निमाणें NDRFूय मिशनांत वांटेकार जाले. ह्या मिशनाचेर पुराय भारताचें लक्ष आशिल्लें. मजगतीं ह्या बोगद्यांत अडकल्ल्या कामगारांक सोडोवपांत गोंयच्या अमोग गुडेकार आनी हसीफ मुल्ला ह्या 2 खण अभियंत्यांचें योगदान आसा. नमस्ते जी। जी सर, मैं अखिलेश बोल रहा हूँ सर। अखिलेश कहाँ से हो? जी सर, मैं यूपी से मिर्जापुर से हूँ सर। मिर्जापुर से हैं। चलिए मैं भी यूपी वाला हूँ। जी सर, जी सर। अच्छा बताइए अखिलेश, जी सर। आपको क्या कहना है बताइए। जी सर, हमको कहना है यही है सर कि हमारी जितनी भी टीम लगी हुई थी सर, पुष्कर सिंह धामीन सर जो भी थे सर, बराबर हालचाल लेते रहते थे सर। हम लोग को हौसला हम लोग का सर बुलंद रहता था। बाकी अंदर में सर कोई खाने पीने की सर कोई कमी नहीं रहती थी। बाकी सर SDRF NDRF और हमारे कंपनी वाले सर दिन रात लगे हुए थे ना सर। तो उन लोगों को सर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोग को सर सेफ निकाले। और हम लोग जिस तरह से निकले सर, हम लोग को सबसे ज्यादा खुशी है सर। उससे ज्यादा भी सर बाहर वालों को खुशी है सर। वो लोग भी सर दिन रात मेहनत किए हुए हैं सर। इसलिए मैं सर सबको, पूरे देश को खुशी है अखिलेश, पूरे देश को और दुनिया में भी, क्योंकि मेरी अभी एक G20 समिट थी तो दुनिया के नेता भी उत्तराखंड की घटना को लेकर के चिंता अपनी व्यक्त करते थे। तो सारी दुनिया को चिंता होती है किसी भी ऐसे घटना में। तो सारा हिंदुस्तान आपके साथ था और आप लोगों ने, लेकिन अंदर आपको दिन रात का तो पता चलता नहीं होगा जब तक वो छेद नहीं हुआ। हाँ सर, हम लोग का मोबाइल वगैरह तो पर सर हम बचा के रखते थे, टाइम देखने के लिए ऑन करते थे। बाकी सर उसके बाद कंपनी वालों ने सर हम लोग को सर मोबाइल वगैरह चार्जर वगैरह हम लोग का प्रोवाइड करवा दिए। तो सर अच्छा सर फील होने लगा, फिर टाइम वगैरह का पता चलता था। फिर हम लोग सर थोड़ा मनोरंजन भी करने लगते, फिर थोड़ा मन हम लोग का हल्का होता था सर। बाकी घबराहट वगैरह किसी को हुआ नहीं सर, किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ सर। 48 मेंबर जो है ना सर टोटल सेफ है सर। नहीं, मुझे जब वो पहली बार छेद कर करके चीजें भेजना शुरू किया तो मुझे लगा कि अब हम संभाल पाएंगे, क्योंकि तब तक मुझे चिंता थी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है तो स्थिति बिगड़ना शुरू हो जाती है। वही सर है ना सर। बाकी सर सभी टीमों ने सर बहुत अच्छा कार्य किया सर, जितने भी गवर्नमेंट से लेके सर आपका उत्तराखंड सरकार से सर पुष्कर सिंह। अखिलेश निकलने के बाद परिवार से बात हुई क्या? जी सर, फैमिली वालों से बात हुई थी सर। हाँ, क्या कह रहे हैं? फैमिली वाले बोल रहे थे सर अच्छा है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। मुझे बहुत खुशी है
कि सिल्कियारा टनल के हादसे के कारण जो 41 मजदूर फंसे हुए थे वो बाहर निकले और उनकी जान बची है। सभी एजेंसियों ने विशेष रूप से पीएमओ के मार्गदर्शन में भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहां की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है। ये बहुत गहरा संकट था, पहली बार इस प्रकार का अनुभव आया। इन लोगों की जान बची, उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं। और इसमें जान बचाने में जिन जिन भारत सरकार की एजेंसियों ने और राज्य सरकार की एजेंसियों ने और सभी हमारे इंजीनियर्स थे, रात दिन अपने जोखिम लेकर जो काम किया है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आभार व्यक्त करता हूं। ये घटना ने भी हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अब हम लोग इसके बारे में टनल का सेफ्टी ऑडिट भी करने वाले हैं और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम लोग ज्यादा से अच्छे टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, ये भी कोशिश करेंगे। हिमालय का स्टार्टा बहुत ही फ्राजिल है और इसीलिए स्वाभाविक रूप से वहाँ काम करना भी बहुत कठिन है, पर इसके ऊपर हमको उपाय ढूंढना होगा। हम निश्चित रूप से उपाय ढूंढेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दाबोळी बांयच्या उदकान पेट्रोल मिक्स जाला ते खंय तरी पायप नाजाल्यार स्टोरेज टँक लिंक जाला आसतले म्हणून मंत्री मोविन सांगता। फुडले 3 म्हयने तरी लोकांनी बांयचें उदक वापरचें न्ही म्हूण मंत्र्यान लोकांक सल्लो दिला। टँकराची सोय करची अशे निर्देश मंत्र्यान अधिकाऱ्यांक दिल्यात। Pipeline or the storage tank facility, I am very clear on this. Otherwise, it cannot be the case that water is converted into petrol and we become one of the Gulf countries. It is not so. It is clearly a case of leakage in either the main pipeline or the storage facility itself. They have to correct it. I have told the company officials, on a war footing they have to get it done. Well should be restored back to clear water coming. Similar thing I remember years ago when I had got it corrected, it had happened in the Sankwal area. Thereafter, even it had happened in Bogmalo as well. So this is the third such case. These even at Daktalim. That call, that is not my concern. I am talking where it happened within my jurisdiction. That may be the fourth case, which means that over stress to the infrastructure. Suppose even it was concrete, it was very heavy pipes. They are bound to give in. Some stage they collapse, and then these are the type of things what happen. We have to take corrective measures. I will ensure that corrective measures are taken. आणि लोकां बांयचें उदक परत पिवपाक मेळपाक जाय, ती स्थिती आमी परत हाडून दाखयतले. वॉटर रिसोर्सीस, आय एम टेलिंग यू, इट इज युअर रेस्पॉन्सिबिलिटी. सी दॅट थिंग इज डन. तिसवाडीच्या बोंडवाल तळ्या भितर शेतां करपा खातीर तळ्याचें उदक आटयलां अशी माहिती हाताक लागल्या। पर्यावरण संवेदनशील तळ्यान शेत करप ही गुन्यांवकारी घडणूक। ह्या कृत्याक लागून वाठारांतल्या जैव विविधतायेचेर परिणाम जावं येता। दोशींचेर पोलीस कारवाय करतले अशी शिटकावणी सांताक्रूज पंचायतीन दिल्या। 2 दिसां पयलीं कालापूरच्या बोंडवळ तळ्यांतलें उदक अचकीत आटिल्लें, देखून पर्यावरण मोगिनी हाचेर दुबाव उक्तायलो। ते उपरांत लक्षांत आयलें की उदका स्त्रोत खात्याचो वाल्व मोडून मुद्दाम हे तळे आटयल्ले। थळाव्या पंचायतीन आयज तळ्याची पळोवणी केली। बोंडवाल तळ्याचें उदक आटोवन मेरो घातल्यात आनी थंयसर शेत पिकोवपाचे यत्न चल्ला। त्याच लोकांनी वाल्व फोडला आसूये तळ्याची पळोवणी करतना सांताक्रूज पंचायतीच्या लक्षांत आयलें। ते लोक कोण ते सगळ्यांक बेस बरें खबर आसा। पंचायत अहवाल तयार करतले आनी पोलिसांन कागाळ करतले। फुडली कारवाय पोलिसांनी करची, सांताक्रूज पंचायतीन सांगले। आयज आमची विलेज पंचायत ऑफ सांताक्रूज हिंगासर आसा बोंडवल लेकी कडेन, आनी आमी सगळी हिंगासर आतां रिपोर्ट करतलो आमचो सेक्रेटरी, आनी आमी ते रिपोर्ट WRDक आनी ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन ऑल्सो BMCक करतली। आनी ही आमची आतां बोंडवल लेक हेची खबर आयकून ती सुकल्या म्हणून उदक सगळें ड्रेन केलां पळय तें पळोवन आमकां खूब दूख भोगली। सो हांव आमचे आतां एका तशेंच आमचें उदक हें सगळें आमचें हेका वयता, शेतांक वयता, लोकांच्या वांयगणांक वयता। पूण तें आतां हांव नकळो आतां कशें जातलें ह्या फुडें, ती आतां मे पासून हा न्हू, जुनान सदांच ती उदक बरो नासता पावस पडटा पळय तेन्ना, सप्टेंबर पासून ऑक्टोबर पासून। सो आतां आमी आतां जालें तें जालें, आतां आमच्यांनी कितें करूंक जाता पळय तें आमी फुडलो स्टेप आमी WRD कडेन जावं आमच्या पुलिसां कडेन हें करून इन्फॉर्मेशन तांकां दिवन आमचो रिपोर्ट दिवन आमी मागता आमच्या लोकांच्या गांवच्या लोकां कडेन ती हें करचें म्हणून
कोऑपरेट करचें आनी तांकां हेल्प करचें आनी जो कोण पळय काल्प्रीट हा कोणें पळय हें ओपन केला हो बाल्व आनी उदक सोडलां पळय तें आमच्या पुलिसां ओल्ड गोवाच्या पुलिसां कडेन मागता तांकां दवरचें आनी तांकां सिरियली स्ट्रिक्टली तेंचेर एक्शन घेवचें आनी तशेंच आमचो कितें पळय हेल्प जावं पंचायतीचो जावं आमच्या गांवकारांचो तो तेणी आमकडच्यान मागचो आमचो फूल सपोर्ट आहा आनी आमी हें करतलीं हेल्प करतलीं म्हणून. परत कोणी येवन हो वाल्व मोडचो न्ही म्हूण पंचायत सुवातेर CCTVs बसयतले. ते भायर ह्या वाठारांत मदीं मदीं पुलिसांनी पेट्रोलिंगूय करचें अशी विनवणी पुलिसांक करतले अशें उपसरपंच डॉमिनिक नेरोनान सांगलें. The panchayat is taking its stand that panchayat is with the villagers of Santa Cruz. आणि आमी हें जे ब्लंडर कोणें केला हांव तुमकां सांगूंक शकना वाल मोडला तोडला इन्व्हेस्टिगेशन तें करचें आनी थिंगा सारकें गोमोंक जाय वाल तोडला काय मिस्टेक जाल्या काय इट इज वॉट एवर इट इज लेट द इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी फायंड आउट एंड टू कम क्लीन ऑन दीस. नाव एज पर आतां कितें डॅमेज जालें ऑलरेडी आमच्या गांवांक कित्याक ह्यो बांयक इफेक्ट पडटलो सगल्यांक इफेक्ट पडपाचो. सो आतां डॅमेज कंट्रोल करपाक की दुसऱ्या वर्सा हें घडोवंक उपकारना. सो आमची 5 तारीख मिटींग आसतली पंचायत मिटींग. सो वी वील प्रोपोज फॉर CCTV camera to be installed at the wall so that next time such incident or such blunder should not occur. So this we will keep in mind and we will also make sure that maybe we'll write to the police to have a patrolling once in a week or whatever they can do because it is accessible. They have a road there. पण it is हें बरें दुर्भाग कितें घडलां तें हें गांवांक घडोवंक उपकार नासलें आमकां पण वी वील ट्राय टू डू वॉट एवर बेस्ट वी कॅन डू टू कंट्रोल दिस डॅमेज. काल मिडिया हो विशय उजवाडाक हाडपा खातीर बोंडवाळ तळ्याच्या सुवातीर गेल्ले. थंयसर 2 तळव्यांनी मिडियाक आडमेळ्यो हाडल्यो. हे तळे न्ही हे आमचें शेत तुमी हांगासर येवपाक शकनात अशें सांगून तांच्यांनी भयाचें वातावरण तयार केलें. ती कॉम्बिनेशन आमी म्हणना सिंपल जेन्ना पूण तुमी आतां WRD कडेन आहा न्ही मॅनेजमेंट आतां ही तुजी टेनंसी WRD कडेन कांयच ना म्हणटा तुम्ही म्हणटा WRD कडे कांयच अथॉरिटी ना. तुम्ही इश्यू करा मरे टेनंट कोण आसा तो पयलो तुम्ही हे उदक सोडले म्हणटा इश्यू म्हणटा आमी आतां प्रायवेट घेता मागीर प्रायवेट हाचेर पंचायतीन दुबाव उक्तायलो आनी काल घडिल्ले प्रकरण खुबश्यो गजाली उक्ताडार हाडटात. हाचेर योग्य तरेन चवकशी जावन कारवाय करपा खातीर सरकारान पावलां मारपाची गरज आसा. ते भायर तळ्याचो सरभोंवतणचो 200 मीटर वाठार बफर झोन म्हूण घोशीत केला. शेताच्या माध्यमान बफर झोनांत विपरीत गजाली करपाचो हो यत्न तर न्ही ही एक हुस्क्याची गजाल जावन रावला. गोमंतक TV खातीर बोंडवळच्यान समीप नार्वेकार. रंग्याळी कार्यावळीन 54व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची समाप्ती जाली. हॉलिवूड कलाकार आनी दिग्दर्शक मायकल डगलस हांचो सत्यजीत रे जिणे गौरव पुरस्कार दिवन भोवमान केलो. जाल्यार एंडलेस बॉर्डर ह्या चित्रपटाक बांगरा मयूर इनाम फावो जालो. तशेंच पंचायत सीझन 2 ह्या फिल्माक उत्कृश्ट OTT फिल्म पुरस्कार फावो जालो. युनेस्को गांधी मेडल पुरस्कार ड्रिफ्ट ह्या सिनेमाक फावो जालो. ते भायर फामाद टॉलिवूड फिल्म काताराचो दिग्दर्शक ऋषभ शेट्टीक विशेष ज्युरी पुरस्कार तशेंच एंडलेस बॉर्डराक उत्कृश्ट सिनेमा पुरस्कार फावो जालो. An honor to stand before all of you tonight and receive the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award. I'm humbled to join a precarious and prestigious group of past award recipients. Ray personified what it means to be a world-class filmmaker. His films represent not only the triumphs of the Indian film industry, but the boundless potential of cross-cultural artistic expression. And with everything going on in our world today, this festival is a reminder of the magic of movie making. When you've worked in the movie business for as long as I have, it becomes clear that cinema is one of the few mediums that has the power to unite and transform us. It transcends divisions, whether that be geography, race, language, or even time. When a film touches us on a personal level and makes us laugh, cry, or rejoice, it reveals our shared humanity.
And today, our global language of cinema is more meaningful than ever. मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ. That's amazing. चित्रपट निर्मात्यांक प्रोत्साहन दिवन गोंय चित्रपट निर्मितीचो स्वर्ग करपाचो आपलो विचार आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान इफ्फीच्या समारोप सुवाळ्यात सांगले. गोंय हे चैतन्य आणि विविधतायेचे प्रतिबिंब जावन आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगले. I extend my greetings to all the winners under the different category. May you continue to inspire more and more talent. I can certainly say this 9-day cinematic extravaganza held in the state of Goa has been the journey of discovery of the celebration of artistry and a testament of the power of the storytelling. Firstly, let us have a huge round of applause to 7,000 delegates who made this festival the vibrant and diverse gathering, the more movies lovers and from all over the India and beyond. The 54th IFFI has been true reflections of the diversity and vibrancy of the cinema, showcasing the film from over the 75 countries, spanning and languages and culture. The Cinema of the World segment, hosting over the 103 films, truly exemplifies the richness and diverse of the narrative from the various culture. It has been empowering for our delegates to immerse themselves in the cinematic extravaganza, witness emerging the trends and engaging with the bright minds at the film bazaar, fostering the platform for the collaborations and discussion. The inaugural Cinemela was a celebration of the India's diverse religion, film, food and culture, understood the sense of our nation's cinematic heritage. Mr. Michael, who would love to see you bring your magic to Goa for your next project. We are eagerly extend, we welcome and lay the red carpet for you in future. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. एका सोसायटीच्या गाणयाऱ्या उदकाक लागून उदका स्त्रोत प्रदूषित जावपाक लागल्यात. बाणावले पंचायतीन सोसायटीक नोटीस जारी करून नळ आनी उदका जोडणी कातरपाची शिटकावणी दिल्ली, पूण गाणयारे उदक सोडप काय बंद जालें ना. निमाणे कडेन बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगसावन प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी पंचायत वांगड्यांक घेवन हे सुवातेची पळोवणी केली. चोयता तो आम गोंयभर जालो आनी आख्खे आमगेले ऑलमोस्ट 2-2.5 किलोमिटरचे भाशेन सांगिलां. बाणाले शेतां, बाणाले तोडी, गायरे सगळे कंटेमिनेट जायत आनी कितुली वर्स जाली हे बिल्डिंग एश कोन कंटेमिनेशन करीत आसा. गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड इज नॉट फायंडिंग अ सोल्युशन. आय हॅड अ मीटिंग विथ द OSD ऑफ द प्रिवियस एनवायरमेंट मिनिस्टर एंड टू पुट अप सम सजेशन्स बिकॉज एमको गार्डनिंग लँडस्केप ना, एमको पयशे नाय. बट देन वॉट इज द सोल्युशन? सो सोल्युशन गव्हर्मेंटान दिवपा जाय. गव्हर्मेंट सोल्युशन दिवपा रेडी ना. आय पुट अप अ प्रपोजल की वेस्ट वॉटर इवॅपोरेशन जनरेटर म्हणून येता, वेस्ट वॉटर इवॅपोरेशन जनरेटर, असले जनरेटर तेमी प्रपोज करचो सगळे कॉलनीक आनी कॉलनीक एनफोर्स करचे. जे कॉलनी कडेन लँडस्केपिंग करपाक जागा ना ते कॉलनीक वेस्ट वॉटर इवॅपोरेशन जनरेटर घालचो, सो दॅट दे डोंट रिलीज दीस वॉटर. ट्रिटेड वॉटर म्हणटाय पूण केमिकल घालपा पयशे पडटाय. सो केमिकल घालपा पयशे पडटाय ते केमिकल घायनाय, जाय तो केमिकल घायनाय आनी हे ट्रिटेड वॉटर मागीर नल्ला सोडटाय. पण ट्रिटेड वॉटर सोडपा जायना बिकॉज इट इज ऑलरेडी हॅव्हिंग केमिकल कंपोनंट इन दॅट एंड इट इज सीवेज वॉटर. सो दिस इज अ रॉंग वे. वी हॅव ऑल्सो कॉल्ड सीवेज डिपार्टमेंट हियर. सीवेज कॉर्पोरेशनाकूय आपयले, सीवेज डिपार्टमेंटाकूय PWD गेले आपयले. आज 1 o'clock आज टुडे दे आर गोइंग टू कम हियर to inspect and to find out what could be the cost for taking out this water every day basis and then give them that quotation of to take out the water from here and take it to the Polva STP plant. So यही option दिलो. But हे जी आम काम आज कोताय ती म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान करपा जाय. I call upon the new environment minister Alex Shikir. It is your duty now to take over all these issues of Goa. हिल कटिंग जाता गोंयांत, ते गोंयांत हिल कटिंग जाता, एनवायरमेंटा इश्यू जाता. जायत जाण हिल कटिंग लँडस्लायडींग जाता म्हूण दोंगर कसरतो म्हूण हिल कटिंग करपा परमिशन घेताय. हे एनवायरमेंट मिनिस्टरान हें करपा जाय. आतां ही हॅज टू टेक चार्ज ऑफ ऑल दीस थिंग्स. ही हॅज टू टेक चार्ज एट दीस गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जे तुगे शर्मिला मोंतेर आहा.
शी इज बीन सिटिंग ऑन दॅट चेअर फॉर डॉंकीज एजीस बट नॉट डुईंग एनिथींग. असेंब्ली देखून ते नाव गेलो. सो शी इज नॉट परफॉर्मिंग जाल्यार ते देंवोवचें. गेले त्या मिनिस्टरा म्हाका सदां ताका देंवोवपा उमेद आसना. आतां तूं येला न्यू मिनिस्टर, यू शूड रिमूव शर्मिला मोंतेरो फ्रॉम दॅट सीट. आय थिंक देन ओनली गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड वील हॅव सम परफॉर्मन्स अँड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम इट्स पोझिशन. उस्कयच्या फारूक उस्मान हाणें काल मंगळारा राती नव्या मांडवी पुलावयल्यान न्हंयत उडी मारली. तो सापडूंक नाशिल्ल्यान उजो पालोवपी दळाचे जवान ताचो सोद घेतात. उस्कयच्या फारूक उस्मान हाणें काल मंगळारा राती नव्या मांडवी पुलावयल्यान न्हंयत उडी मारली. तो सापडूंक नाशिल्ल्यान उजो पालोवपी दळाचे जवान ताचो सध्या सोद घेतात. हे विशीं चड म्हायती प्रमाण फारूक आनी ताचो भाव काल रातचे सुमार 11:15 वरांचेर नव्या मांडवी पुलावयल्यान चलत वताले तेन्ना अचकीत फारूकान पुलावयल्यान उडी मारली. उपरांत फारूक हाच्या भावान रोखडोच उजो पालोवपी दळ आनी पुलीस स्टेशनार फोन मारलो आनी एक घडणुकेची म्हायती दिली. 12 मिनटांनी उजो पालोवपी दळाक हो फोन आयले उपरांत ते रोखडेच घडणुके सुवातेर पावले. फारूकाचे चप्पल पुलाचेरूच आशिल्ले. जवानांनी थळाव्या नुस्तेकारांच्यो बोटी वापरून फारूकाक सोदपाचो यत्न केलो. आजून ताचो सोद घेवप चालूच आसा. पणजे उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी रुपेश सावंत हांच्या मार्गदर्शना खाला हेर जवानांनी काल रातच्यान फारूकाक सोदपाचो बरोच यत्न केलो पूण तो आजून सापडूंक ना. गोमंतक टीव्ही खातीर संजना हंजुनकर. लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सगळ्यांना हाय, मी धनश्री. अर्थात ब्रँडचं नाव सगळ्यांना माहितीच आहे, धनाज पैठणी पर्स हाऊस. मी पुण्यावरून येत आहे गोव्यामध्ये आणि गोव्यामध्ये मिनलताई मोहाडीकरांचं मडगाव येथे एक्झिबिशन आहे, BPS स्पोर्ट्स क्लब. एक्झिबिशनची डेट आहे 29 नोव्हेंबर ते 3 डिसेंबर. 5 दिवस हे एक्झिबिशन आहे, सकाळी 10 ते रात्री 9 पर्यंत. आणि मला माहिती आहे सगळे गोव्याचे जे ग्राहक आहेत अगदीच चोखंदळ आहेत आणि धनाज पैठणी पर्स हाऊसला लास्ट इयर पण भरभरून प्रतिसाद तुम्ही दिला होता आमच्या प्रोडक्टला. सगळे पैठणीचे हँडमेड प्रोडक्ट्स घेऊन मी तुम्हाला भेटायला येत आहे. तर नक्की भेटूयात 29 नोव्हेंबर ते 3 डिसेंबर. यायला विसरू नका. तारीख अगदी पक्की डोक्यात ठेवा आणि मस्तपैकी भेटूयात. सगळेजण ऑनलाईन बघतात माझे व्हिडिओज, पण प्रत्यक्ष भेटीचा आनंद हा वेगळा असतो आणि तिथे आपण नक्कीच आनंद लुटूया. धन्यवाद. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोला